एवरीवन, कशे आहे तुम्ही? समजा तुमचं बरें आहे मागीर सकाळ सकाळ म्हणून उठोन थंय हांव क्लिनिका वयता आनी एबनर बरो ना. एबनर आतां डॉक्टरा बरयता. खंयच्या डॉक्टरा बरयत रे? हर्षद. आनी तीक मामा. मामा ती सारकी हिरोईन जायना हा. हाय, गुड मॉर्निंग. आनी हांव वयता क्लिनिकाक, तर मागीर मेळया. काही सकाळ फुडें बिल्ली तूं आमगे एश मरे. ओ बिल्ली सिंबा बिल्लो सिंबा तेवूय वयता तूं वचना सगळ्याले मरे. आं तर म्हाका सारकी बेजार येता म्हूण मागीर हांव स्नेकाक गेम खेळपा लागलें, जी जायत जाणांन पयलीं खेळ आसतली. जेन्ना पयलें नोकिया बी बटना फोन आहलो तेदोणा. आनी मागीर मामा ती पावल ती क्लिप घायल्या डॉक्टर हर्षद कामत. सो ताका फिवर मेळो ना थिंगा. थंडी आहा खंय भरपूर. मागीर गाडकेल मेळटाय मागीर. एबनरा भरपूर जोर येता. तर हांव तुमकां दाखयता एबनराक. एक डॉक्टरागे शॉन हाडलो मागीर देखून ताका जोर देंवलो ना. एबनर वावतर न्हिदोल मुसता. हांव एबनरा चोवपा सिंबा येता. मागीर न्हू ताका दोतोरागे पयलीं वयलो तेदो जोर नासलो खंय म्हणल्यार घराको येतरी ताका जोर येवपा लागलो बरोच. तर आतां न्हू मामान एक रेसिपी शूट केल्या ती हांव तुमच्या बारा शेअर कोता. ओके, आनी मागीर ट्राय करून सांगल्यार जाल तुमी कशी लागत ती तुमकां. पॅकेट मशरूम घेयलाय, ती हांवें बरी करून धुयलाय. आनी आयज हांव हे मशरूमाचे बटर मशरूम मसाला ही रेसिपी हांव कितको कोताय ती हांव तुमचे बारा शेअर कोता. आनी आतां ती धुयलाय न्हू आनी ती आतां तेंचे हाफ कोता. ही हाफ कोन्न जालें न्हू मागीर तुमकां दाखयता मागीर कितें करपा तें. कट कोन्न जाली आनी आयज गॅसीची कढाई दवरल्या आनी तितून आतां हांवें तशें तेल घाता. ती मातशें फ्राय कोता. आनी तुमकां जाय जाल्यार तुमच्यान बटर देखून घालूंक जाता. बटर घालून तुमकां मातशें फ्राय करूंक जाता. हाफ कट केलो न्हू ती आतां मातशें तें फ्राय कोता. हांवें बटर घायलो ना, हांवें तेलान फ्राय कोता. आतां मुगे मशरूम फ्राय कोन्न जाली, मातशें फ्राय केलें तें चड फ्राय केलें आनी ती आतां एक प्लेट काडटा. मशरूम भाजलो न्हू तेच कढाई आनी थोडेशें तेल घाता आनी पियाव फ्राय कोता. पियाव घेयलाय ते हांवें रफली कट केलाय कित्याक मागीर मिक्सरान मारपाचें. ते पयलीं बरें करून फ्राय कोता मागीर तितून मागीर टोमाट घाताय. 3 पियाव घेयलाय, 3 टोमाट आहा ती तशें करून रफली कट केलें. ती मागीर दाखयता तुमकां. पियाव मातशें भाजत येयला आनी तितून आतां 3 टोमाट घेयलो न्हू ती तशें रफली कट केलें. ती मातशें भाजिता फ्राय कोता. तितून आतां थोडोसो बटर उडयता. बटर घायला. बटर घालपा जाय हा तें फ्राय कोता आसतना. हें पयलीं मातशें फ्राय कोता आनी मागीर मेळटा तुमकां. तूं आतां काजू बी घाताय पळय काजू बी एक 60 रुपीसा पॅकेट घेयलो काजू बियाचें धाकटें तें घाता. काजू बी घालपा जाय हा. आनी आतां तितून थोडोसो मिरसांगा पीठ घाता, हाफ टेबल स्पून अशें. आनी 1 टेबल स्पून गरम मसाला घाता. आनी तेंय घालून बरें करून मिक्स करपाचें. आनी तितून आतां येदेशें उदक घाता आनी तें मातशें शिजयता.
बंद करून शिजयता. जालें काजू पियो बी सगळे आनी आतां मिक्सराक घालून तेचो पेस्ट करता बारीक. हें आतां सगळें मिक्सराक घालता. घालून पेस्ट करून जालो आनी आतां तो पेस्ट ते कढाईन घालता. तितून मागीर तें उदक घालपाचें चड दाट जाता न्हू तें उदक घालता. तुमगे पेस्ट गायलो तो मातशें कढाईन घालून जालो आनी आतां तितून उदक घालता थोडेंशें. तें चड दाट जाता तेका लागून. आनी मातशें शिजयता. फ्रेश क्रीम घेयल्या ती थोडी घालता. ती घालून मातशें बरें करून मिक्स करपाचें. आनी टेस्ट करून चोवपा जाय कितें जाय मीठ जाय कितें जाय जाल्यार. आनी आतां मातशें फरको तेल म्हणटा मागीर मशरूम घालता. ग्रेवी बॉयल जाता तशी मागीर मशरूम घातले फ्राय करून दवरलो हांवें ती. मागीर बॉयल येयलो आनी आतां ही मशरूम फ्राय करून दवरलो न्हू ती घालता सगळी आनी ती बरी करून मिक्स करता. आनी हांकां आतां मातशें धाकून शिजयता. बटर मशरूम मसाला रेसिपी जाली रेडी आनी आतां गॅसी फ्लेम बंद करता. सारकी इजी आहा ती रेसिपी करपाक. आनी तुमकां जाय जाल्यार न्हू कोरियंडर पासून बारीक कातून घालपा जाता हितून. हांवें गायलो ना जाल्या. आनी मागीर बावलां सर्व करता आसतना तेजे वयल्यान अमूल फ्रेश क्रीम घालपाची आनी सर्व करपाचें. तो रेबनरागे फिवर आतां मातशें देंवला. तो टेंपरा बी मातशें 101 बी तेशको फिवर आहलोलो. आनी तुमकां चोयला आसतली मामान जी रेसिपी घालती. सो ती रेसिपी बरी यमी टर्न आवट जाता. सो तुमच्यान ट्राय करपा जाता. ओके. आनी ती एश कोन्न पनीर आसना शाही पनीर बी तेश बटर चिकन. सो तें तेश कोन्न टेस्ट लागोता ते रेसिपीचो. सो या तुम ट्राय करपा इसरो नाकाय. And that's all for today's video. Take care. Good night. दुसऱ्या व्लॉगान मेळया. बाय बाय. रेसिपी ट्राय केल्या जाली. आनी कालचो व्हिडिओ भितर हांवें सोया चंगा शाकोती रेसिपी मामान दाखयलोली ती हांवें डिस्क्रिप्शनार टॅग केलो आहा. तर हांव ह्यावूय व्हिडिओवां टॅग कोतोलें डिस्क्रिप्शना सकयल. आनी एक आहा मशरुमा रेसिपी गार्लीक मशरूम कितें तिवूय रेसिपी हांव टॅग कोतोलें. तुम वोसोन रेसिपीजूय चॅक केल्या जाता. टिल देन बाय बाय.